नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. सद्याक फकत गोंयांकच न्ही पुराय देशभराक एक प्रश्न तो सगळ्याच्या चर्चेक आसा, तो म्हणजे विद्यार्थ्यांनी केल्लीं आंदोलनां. ताका निमित्त जालें ते आमचे नीट पेपर फुटले परीक्षेचे. तो एक निमित्त जालें, पूण ताच्या फाटल्यान आतां वेगवेगळे ताका एंगल मेळिल्ले आसात. म्हणजे सिस्टम आतांचो नवो भुरगो जर पळयल्यार ताका सद्याक सिस्टमच चेंज करपाक जाय. आनी तो अशे तरेन आक्रमक रितीन रस्त्यार आयला. आनी दुसऱ्या वटच्यान जे सरकार आसा तांणी जरी आमच्या सेंट्रल एज्युकेशन मिनिस्टर हांणी जरी राजीनामा दिलो तरी आसतना तांगेली जे एडमंट जी वृत्ती आसा ती अजुनूय कमी जायना. आनी सद्याक ह्या प्रश्नाचेर आमच्या लोकसभेक बोवाद तर जाताच, त्या शिवाय हो प्रश्न आतां सद्याक कोर्टा कडेन पाविल्लो आहा. सुप्रीम कोर्टाक हो विशय पाविल्लो आसा. आनीक सगळी सिस्टमूच आतां चेंज जावपाक जाय अशी मागणी जावपाक लागली. ह्या हाजेर आमी ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक आमी आपयल्यात ते गोविंद बाब गांवकारांका. गोविंद येवकार तुका. गोविंदाची जर वळख करून दिवपाची जाल्यार गोविंद म्हणटा एक बरो क्रिकेटर पयलींचो, अजुनूय खेळटा, पूण पयलींचो एक सामको बरो क्रिकेटर. सोशल समाजाक भितर कितलीशीच इश्यू घेवन ताजेर भाश्य करपी. सगळ्या काय म्हणजे स्टुडंटाच्या विशीं एक आस्था आसपी आनी सद्याक जे कितें चल्लां ताजेर तिडकय उपकारावी. सो गोविंद येवकार, एक जर सगळें हांव जर आतां सुरवातेकच म्हणलें तशें रस्त्यार भुरगो येता कारण नीट एग्जामीक ते पेपर लीक जाले. हो हे जरी निमित्त आसलें तरी आसतना हो फकत एक ते निमित्त. हो एक दिसता भुरग्यां मदीं एक खतखत आशिल्लो मनाक, तो ताजो भायर सरता आनी तो सामको आक्रमक रितीन रस्त्यार येता. म्हणजे इतले आमी फाटल्यान इतले तेंप जालो आमी हे अशें केन्ना पळयनाशिल्ले. फर्स्ट टायम हो आमचो यूथ आनी स्टुडंट रस्त्यार येवपाक. दुसरे वटच्यान सरकाराची एडमंट वृत्ती जी आसा ती अजुनूय तशीच आसा. हे जर सगळें पळयलें तूं कितें म्हणपाचें सिच्युएशनाचेर? सी बीजेपी आणि पर्यायान RSS दे आर वेल ऑर्गनायज्ड संघटना. तांचे एक उद्दिश्ट असता. तांचे उद्दिश्ट अशें की एक पयली शैक्षणीक संस्था काबीज करपाच्यो. त्यो काबीज केल्यो की टिचर आनी पर्यायान तुमी स्टुडंट्सांक हातां धरपाक शकता. आनी आतां लोकशाही पळय चवथो पांचवो सगळे स्तंभ तांचे कडेन आसा. एकूच आतां उरलो म्हणजे संविधान. कितें थंय अजुनूय तांणी इंटरफियर करूं ना. आनी तांची थंय आतां वाटचाल चालू आसा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी घेवपाक. कळ्ळें न्ही? कित्याक बारीक बारीक हे सगळे शिंदे जाले आनी कोण उबाटा जाले सगळे तांचे कडेन गेल्या. आतां लोकांक खबर आसा हे सगळे लोक कित्याक वतात ते. व्हेरी सिंपल. ED, TD, IT, यू नो वॉट नॉट ऑर खोके सगळे लोकांक खबर आसा. बट वॉट हॅज हॅपन्ड लास्ट 12 वर्सां 12 वर्सां ही जी पळय जी गळचेपी चल्ल्या पळय न्ही, कॉमन मॅन मे बी हेल्पलेस. प्रत्येक जाण आज अशें आसा की प्रत्येकालो संसार करता म्हळ्यार लोक बिजी आसा सगळे. रस्ते सारके ना, गव्हर्मेंट मशिनरी सारकी ना, ऑफिसीस सारकी ना, यू हॅव टू करप्ट पीपल. सो लोक सगळे वैतागल्यात. बट न्यू जनरेशन वॉज स्मार्ट. दे आर वॉचिंग एवरीथींग. कितें आतां एक्झॅक्टली 15 वर्सां पयलीं 2011 अण्णाले आंदोलन जालें. ताजो खरो फायदो घेतलो बीजेपी. कितें तेन्ना 2G आशिल्लो, कॉमनवेल्थ गेम्स आशिल्ल्यो आनी एक जनमत तयार जालें. तेन्नाय बी एक वेवस्थेच्या विरोधाक एक आंदोलन जालें. एक्झॅक्टली. आतां बीजेपीक एक चान्स मेळ्ळो. सो तांणी दे शूड हॅव ओन्ली थॉट ऑफ इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट. कितें आनीक जो पळय विकास जाता सोसायटीचो तो तळागाळाक कसो पावपाचो हे तांणी विचार करपाचो. ते फक्त हिंदू मुस्लीम खाव आनी सगळें जाती भितर फूट घालपाचें तांणी काम केलां. कळ्ळें न्ही? सो आनी ताजोच उद्रेक तो आनी कांय ना. इट इज जस्ट नी जर्क क्रिएशन ऑफ सोसायटी. सो स्टुडंट इतले सामके उत्स्फूर्तपणाचे रस्त्यार येवपाचे अशें कारण कितें काय म्हणून इतले आमी म्हणटाले की स्टुडंट न्हिदल्यात असो सगळो एक प्रचार जातालो. अकस्मात हो एक इश्यू येता आनीक ते आमचे कॉक्रोच जनता पार्टी फुडें येता आनीक येदो व्हडलो उद्रेक जाता. उद्रेक म्हणल्यार फकत दिल्लीकच न्ही, बरोबर सगळी इंडियेक बी जाता. बरोबर. सो अशें कितें अकस्मात कितें जालें अशें दिसता तुका? जस्ट एज आय टोल्ड यू की मनशाले सहनशिलतेचो जो अंत जालो पळय न्ही, बीजेपीन जो 12 वर्सां जो
अक्षरशः नंगानाच केला बोवाळ करनासतना. सगळे युनिव्हर्सिटीक तांचे चान्सलर, तो कोणी आसनी कितें. मागीर सगळीं इन्स्टिट्युशनां CSIR ते आतां सगळे वेदीक गणित आनी कितें हाणें ते फाटल्यान व्हरपाक सोदता इंडियेक आतां. कितें गेले त्या आय शूड से IIT सगळीं इन्स्टिट्युशनां एम्स नेरून स्टार्ट केली. ना सांगता तुका गेल्या त्या 50 वर्सांक इवन 25 वर्सांक सबस्टेन्शियल फंडामेंटल सायन्साक एक डेव्हलपमेंट ना इंडिये कडल्यान. ओके. इंडियन सायन्टिस्ट सगळे वता भायर, ते शिकतात, तांकां थंय नोबेल प्रायज मेळटा. इंडियेक शिकिल्लो हांगचो कोणाक कांयच ना, खंयचे कडेन कांय ना. आनी आय थिंक दीस गव्हर्मेंट पर्टिक्युलरली डज नॉट, ताका इंट्रस्ट ना फंडामेंटल रिसर्च करपाक. यू गॉट माय पॉयंट. सो आनी मागीर कशें जातलें मागीर सगळें. सो जे कितें हांगा कितें चल्लां ते आजच्या स्टुडंटाक किंवा आजच्या युथाक मान्य ना अशें म्हणपाचें. हय, डेफिनेटली दीस इज दॅर आन्सर. यू जस्ट कॅनॉट गोदी मिडिया तांचे कडेन आसा. आतां आय कॅनॉट कॉमेंट ऑन ज्युडिशरी, बट दॅट इज एवरीबडी शाउटींग दॅट कॉम्प्रोमायज. कळ्ळें न्ही. मागीर आनी कितें उरलां. हे दोन जे स्तंभ लोकशायेचे दे आर कॉम्प्रोमायज. ज्युडिशरी कॉम्प्रोमायज जाल्या पासून हो जेन्ना इश्यू जेन्ना कोर्टाक पावलो तेन्ना कोर्टान मारलीच न्ही बडी सरकाराचेर. ना एटिट्यूडाचेर मारलीच. मेन म्हणटा ते कितें हे काय म्हणून कितें अतिरेकी आशिल्ले काय म्हणून रस्ते. ना कोर्ट डेफिनेटली बडी मारता, बट वॉट अबाउट SIR? वाय कोर्ट टूक नरोवा कुंजरवा भूमिका? दे वूड हॅव टोल्ड देम न्ही. लास्ट इलेक्शनाक ज्या मनशान वोट केला ताका कित्याक वोटींग मेळुना ह्या इलेक्शनाक, लास्ट इलेक्शनाक, पर्टिक्युलरली इन वेस्ट बेंगाल? नो, बट दॅट इज तुजो प्रोसिजरल हे आसतलो न्ही. तो निमाणे कोर्ट प्रोसिजराक भितर कोर्ट इंटरफेर जावपाक शकना. ना, जायना. बट एनीवे देर आर लॉट ऑफ लूप होल्स वीच कोर्ट कुड हॅव हायलायटेड. कळ्ळें न्ही. सो दॅट्स वाय एवरीबडी शाउटींग. ओके. वी कॅनॉट से, आय मीन तो दुसरो बजेट, तो टॉपिक दुसरो. बट वेन दीस पर्टिक्युलर पार्टी दे सी टू इट दॅट यू एब्सोल्यूट मॉनार्ची म्हणटा वा डिक्टेटरशीप तुमी म्हणटात न्ही, बाय कंट्रोलिंग ऑल द अदर आस्पेक्ट ऑफ सोसायटी which are in day-to-day life. So what people will do? You go to any government office now. ज्या तरेन भुरग्याचेर असॉल्ट जालो सद्याक तो कोर्टाकय पाविल्लो. एक केस करया की जे आमचे पॅलेट गन्स ताजेर बंदी हाडची म्हणून कोर्टान म्हणला की बंदी हाडप शक्य ना, कारण आजच हे आसा. सो हे जर एक मेन म्हणटे भुरग्यांक तो हे फोटो आमचे फातरमार ते बी व्हिडिओ बी आयले तेय बरे आहा, पूण म्हाका एक सांग, ह्या तरेन इतले सामके फर्म हँड म्हणटा तशें हे आंदोलन हाताळपाक जाय अशें दिसता तुका? ना, डेफिनेटली ना. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां जेन्ना कळ्ळें पळय, आय विल टेल यू व्हेरी सिंपल हाव दीस गव्हर्मेंट दे ऑपरेट. तांगेले स्पायस म्हणत ते खबरे ते सगळे दे आर इन ऑल पार्ट्स ऑफ सोसायटी. तांकां खबरी मेळत आसता. दे हॅड अ ग्राउंड फीडबॅक दॅट दीस cockroach party andolan is going to be much higher than what you project. So they could have started in earnest about the topic. So why you waited till the last moment? BJP चे reputation उरतले आशिल्ले की they are the people who listen to the people. कळ्ळें न्ही. ते आतांचे जे टीनेजर जेन झी आसात, सो नेक्स्ट इलेक्शन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू वोट. एंड लास्ट 2 इलेक्शनां तांचो एक हे आशिल्लो की डिमांड आशिल्लो की आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर प्रधान शूड रिजायन. आनीक गव्हर्नमेंट म्हणटाले की तो ही इज अ मिनिस्टर, ओके, बट तो ना न्ही, आमी जे कोण कल्प्रेट आसा तांकां अरेस्ट केले, तांकां धरतात आमी, आमचे सगळी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, ताणेच रिजायन कित्याक जावपाक जाय असो तांचो हे आशिल्लो. अल्टिमेटली हू रन्स द शो? अल्टिमेटली हू रन्स द शो? सो हें जालें कशें? तुका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वताच न्ही. 1967 लाल बहादूर शास्त्री वॉज द रेल्वे मिनिस्टर. एक ल्हानसो एक्सिडेंट जालो, 2-4 लोक मेले, सो ही रिजायन. हांव अशें म्हणना की तो मनीस कितें आनी हे मनीस कितें. इट्स अ जमीन आसमानाचो फरक आसा. एक अशेंच आंदोलन जंतर मंतराचेर किसान आंदोलन जाल्लें, तेन्नाय बी अशें ते सामकें 100 सुमार ते आंदोलन चल्लें, कितलेशेच मेले. निमाणे कडेन त्याय वेळार पयलीं असोच एडमंड राविल्लो सरकार, निमाणे कडेन तांकां मारते घेवचें पडलें. ह्याय फावटी तेंच जाता.
सो कितें हिस्ट्री रिपीट जाता कितें जाता? हिस्ट्री डेफिनेटली रिपीट्स न्ही. सी आय डोंट नो पळय एनी PM जो आसता ताजी भोंवतणी मंत्रणां सारकी आसपा जाय ताजे एडवायजर्स. अनफॉर्च्युनेटली इन दीस कंट्री यू टेक काँग्रेस ऑर इवन BJP बरे एडवायजर केन्नाय आसना. आसता ते सगळे खुशमस्करे. खंयच्या तरी लॉबीचो इंडस्ट्रियलाचे सगळे मनीस ते चाटुगिरी करपाचे आनी दे ऑलवेज गिव अ फीडबॅक रॉंग फीडबॅक टू द PM or that particular ministry. So this is happening. I will tell you a massive subject divert करता. आता इथेनॉल ओके आता 2-3 वर्स जाली आमगेलो बाब गडकरी सांगत आसता कशें आसा पॉल्युशन कमी जातलें वील सेव फॉरेन करन्सी हें तें सगळें तो सांगता आनी लोकांली गाडयो आतां बंद जावपाक लागली. आतां तो ही शोईंग फिंगर टू पेट्रोलियम मिनिस्ट्री. आय मीन दिस इज आय यूज टू रिस्पेक्ट हिम व्हेरी मच बट he also showed that आणि इवन तशें दुसरें आसल्यार इट्स एक कंबायन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण आसता न्ही कंबायन म्हणल्यार फकत सरकार म्हणल्यार फकत एक नितीन गडकरी म्हणटोच एक वेगळो कंपार्टमेंट बाकीचो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आहा ते वेगळे कंपार्टमेंट अशें नासता न्ही. इट्स निमाणे कडेन कंबायन जावन ती मिनिस्ट्री न्ही ती. बरोबर. बट आतां जालें कितें वेन दे थिंक दॅट वी नो एवरीथींग यू डोंट नो एनीथींग ओके आमी सांगता जातलें. सो दिस नॉट गोइंग टू हॅपन. ओके यू वॉन्ट टू गिव E20 so you have to see that you can sell pure petrol also nahi. You cannot force people to buy 20% alcohol petrol इथेनॉल आशिल्लें. पूण आतां तुका परत आमी मेन टॉपिकाचेर येवया. सो आतां इतले हो यूथ रस्त्याचेर आयले आतां परत दिल्ली गव्हर्मेंटान म्हणलां की जांचे बॅकग्रावंड क्रिमिनल ना तांचेर आमी केसीस घालचे नात म्हणल्यार तांचे केसी घाल्ल्यो काडटले म्हणल्यार आनीक परत आनीक पयलीं सांगता ना आनी करचे ना म्हणटा ते आतां परत एक पावल फाटीं घेवपाक लागला. हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार तुका कितें दिसता आनीक 3 वर्सांनी जेन्ना देशाचें इलेक्शन येवपाचें आसा कितें दिसता तुका? सी आतांची पळय जेन जी आसा दे वील डेफिनेटली वोट इन 2029. इफ BJP carries on with the same operation definitely they will be out of power. Okay. 100%. तातूंत कांयच दुबाव ना. सेम थिंग हॅपन 15 years back. अण्णाले आंदोलन मेळ्ळें. एवरीबडी वॉज चार्ज ऑफ आनी कोणी हो गव्हर्मेंट नाका. ओके पण जे ओपोजिशन सद्याक आसात आर दे इन पोजिशन टू टेक अप दीस ऑपॉर्च्युनिटी ऑर टू ऑपॉर्च्युनिटी परस जे लोकां मदीं ज्यो अपेक्षा आहात म्हणजे अपेक्षा भंग जावन ताचे फाटल्यान ज्यो तयार जाल्यो अपेक्षा आसात त्यो पूर्ण करपा सारके कापास्ताद आशिल्लें ओपोजिशन आसा सद्याक. आय विल टेल यू वन थिंग. इंग्लिशीक म्हण आसा कम एट द टायम कम एट द मॅन. आतां सद्याक काँग्रेस तितली ऑर्गनायज ना. आय विल टेल यू नेशन वायड तांचे ऑर्गनायझेशन सारकी वीक आसा. बट आनी 3 वर्सां आसात आनी आय थिंक येस सगळे ओपोजिशन एक जावन दे वील गिव अ बीग टक्कर टू BJP. कित्याक आतांचें नवें जनरेशन तांचे बरोबर आसा. कळ्ळें न्ही. हो मॅसेज जो दिला आतांच्या भुरग्यांनी सी की पीपल डिसायड्स एवरीथींग. यू आर इलेक्टेड दॅट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर एंड यू कॅन नॉट डू वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके. लोकांक जाय तेंच जातलें सोशली ऑर कल्चरली ऑर वॉट एवर. गोविंद हो इश्यू सगळे देशभर गाजलो देशांतले सगळे आयले आनीक ताजो इफेक्ट गोंयाकय जाला. गोंयचे भुरगे जे आमी म्हणटाले भुरगे न्हिदल्यात म्हणल्यार स्टुडंट म्हणटात न्हिदल्यात म्हणटाले ते अकस्मात रस्त्याचेर आयले म्हणल्यार सामके आक्रमक रितीन रस्त्याचेर आयले. बरोबर. एक जालें. दुसरें आमी एक सदांच म्हणटाले भुरग्यांक फकत आपल्याच पळोवन गेला तांचे कॅरियर आनीक हे पळोवन गेला आनी ते तांकां सोशल जी लागना अशें आज ते म्हणटात की आमी आतां तुमकां रस्तो दाखोवपाक आमी आयले आहात आमी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट नात पूण आमी गव्हर्मेंटाक हेल्प करपाक तयार आहात आमी फकत तांकां रस्तो सारको दाखोवपाक जाय म्हणटात. सो गोंयाक भितर हो अकस्मात बदल जावपाचें कारण म्हणजे तुका खबर आसतलें की हाजे थोडो तेंप जर भिये आतां ABP म्हणटीच एक संघटना दिसताली ताचे फाटल्यान आनी बाकी कोण दिसत नाशिल्ल्यो. NSU आसा न्हू रे. NSU फकत नांवापुरती आशिल्ली दिसताले म्हणल्यार फकत हे अकस्मात हो एकदम असो लाट येवपाचें कारण कशें. सेम थिंग आय टोल्ड यू न्ही. लोकांक when somebody thinks he is ignored consistently कितें ओके over a long period of time
that goes on. हम्म. And this is the volcano कसो वयर येता ओके. when you have सो तूं म्हणटा की हे सगळे भितर सामके शिजून 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 सामके एट अ बॉइलिंग पॉयंट आयिल्लो तांकां एक तो पॉयंट मेळ्ळो आनी इरप्ट जाले. absolutely that was the trigger point. ओके. लोक रावताले ओके. भितरलो असंतोश आसा पळय न्ही तो खतखतत आशिल्लो. सो म्हाका हाजेरूच एक येदें व्हडलें आंदोलन पेट्टा. हम्म. स्टुडंट्स रस्त्याचेर येतात आनी जेन्युन इश्यू घेवन येतात आनी आमचो एक माजी खासदार आतां ना म्हणटा ते आपण तांकां म्हणनाशिल्ले हांकां म्हणनाशिल्ले ह्या हांकां कॉक्रोचीस आनीक वायटी असो ताचो उल्लेख करता आनीक ताका लागून आनीक सो हे कितें फकत सिस्टमाकच वायटी लागल्या काय हे आमचे विचारवंत जाता काय बुद्धीकय वायटी लागल्या? ना ओके आय मीन आय नो वॉट ही सेड. द प्रॉब्लेम कितें आसा जाण तूं इंडियेक कसलो इश्यू जालो न्ही तूं आजी आसूं माजी आसूं you have to give a comment. That is your political compulsion. So he said like that. And he सगळ्यांकच आमी BJPच म्हणा काँग्रेसीक आसा they will say something on live camera and they will say no I didn't meant like this. Media आत्या करपाक मेळना आत्या करपाक मेळना पयलीं करपाक मेळटालें तें आपण तशें म्हणूंक ना मिडियान वेगळें कितें छापलें म्हणून आतां तुगे डायरेक्ट येता न्ही बरोबर. आनी आतां आनीक वेल्यान जे कोण आतां कोण पयलीं एक पक्षाक दुसऱ्या पक्षाक शिफ्ट जातकीर आतां जेन्ना ते भाशणां करतात तेन्ना मागीर पयलींचे व्हिडिओ दाखयतात हो पळय म्हणटू तेन्ना कितें म्हणटाले म्हणटा बरोबर आनी आतां कितें म्हणटात. एब्सोल्युटली. सो ते आतां पयलीं भशेन ते आपणें म्हणलें नाशिल्लें आनी म्हणलें हें म्हणपाक मेळचना तुका. सो आतां हेच आतां म्हणटालो तो की बट स्टील दे ट्राय आपणाक अशें म्हणपाक जाय आशिल्लें. आय डोंट मीन दॅट. स्टील ऑन व्हिडिओ येवन सुद्दां ते म्हणटात तेच नरेंद्र सावयकरान तेच म्हणलें न्ही नरेंद्र सावयकरान तेच म्हणलें आपल्याक ते स्टुडंट हातूंक म्हणलें नाशिल्लें आपूण तो म्हणटा की खंयच्याय घराक जल्ले आनीक वायटी जाता की ती निवळ करपाक जाय अशें सगळ्याक बरें आहा ते आपण म्हणलें म्हणटा. See, as I've said, it's a political compulsion. So तो एक्स खासदार आसा ताणें कितें म्हणलें ते दिल्ली नोट जावपा नाका. ओके. बीजेपी RSSची स्पाय सिस्टम भयंकर स्ट्रॉंग आसा. तांचे कडेन प्रत्येकाली फायल आसा. यू नो दीस. ओके. तांगेले मनीस अशें म्हणून न्ही ओपोजीट पार्टी जालेच आनी त्या भायर नवो उबरता कोण येता सोसायटी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ताजी सुद्दां ताणें फायल करून दवरल्या. ओके. घडये ताका फाल्यां आमच्या हातूंत हाडपाक कितें करपाचें आमी फिल्डिंग कशी करपाची. सो फूल मार्क टू देम दॅट इज देर लुकआउट हाव यू रन द सिस्टम वा स्ट्रक्चर. सो माझे खासदार म्हणटकीर ते मागीर थंय नोट जातले न्ही. सो इट इज अ पॉलिटिकल कंपल्शन. आनीक असो हो कॉमेंट आयला ताजेर एक सद्याक एक व्हिडिओ एक 2-3 दिसां पयलीं एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाला तातूंत भितर एक गोंयांतलो न्ही हांगचो तो नॅशनल लेवलान आयिल्लो तातूंत भितर अशें म्हणटा की ह्यो ज्यो आत्महत्या जाल्यात ती फकत पेपर लीक जाल्या म्हणून आनी परत एग्जाम जातली म्हणून जाल्ले आत्महत्या न्ही. म्हणटात की आमचे सद्याचे जे पेरंट आसात तांकां आपले भुरगे फेल्युअर भुरगो तांकां पळोवप तांच्यान जायना आनी त्या प्रेशराचेर जाल्ल्यो आत्महत्या आनी ताका लागून आमचे पेरंट्स आसात तांणी आतां सादूर जावपाक जाय आनी ताणें आपल्या भुरग्याचे मन जाणून घेवपाक जाय. एक आमचो संदेश सामको बरो आनी विचार करपा सारको संदेश पूण टायमींग सारको ना. कारण होच जर संदेश दिवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार जेन्ना आत्महत्या फटाफट आत्महत्या जाल्यो तेन्ना हो आमचो व्हिडिओ भायर येवपाक जाय आशिल्लो. आतां जेन्ना येदो व्हडलो हो पेपर लीक आनी बाकीची सगळी सिस्टम फेल्युअर हो जेन्ना जे मुद्दो अयरणीचेर येता तेन्ना हो व्हिडिओ येता. सो तुका दिसना ह्यो टायमींग सामको ऑर्केस्ट्रेड टायप कितें तरी जाता अशें दिसना तुका? ना टायमींग सारको ना बट ती मेसेज इज व्हेरी गुड फॉर द सोसायटी. यू सेड वन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट की आतांच्या जनरेशनाक आपलो भुरगो फेल्युअरचो नाका पेरंट्सांक. आतां आय वोंट से की दीस इज अ व्हेरी लार्ज कंट्री हांगा अजुनूय डॉक्टरांची डेफिशियन्सी आसा कंपेर्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर 10,000. आमची रेशो डॉक्टराचो कमी आसा. सो डॉक्टरांक हांगा डिमांड आसा बरो आनी इज अ रिस्पेक्टेड जॉब आनी सगळें बरें आसा. बट एवरीबडी कॅनॉट बी डॉक्टर. यू डोंट गेट एडमिशन हियर यू हॅव मनी यू गो अब्रॉड. Rest of the world you go and you get degrees and
दोज पीपल ऑल्सो डुईंग व्हेरी गुड. पण आता झालं कितें जाण तूं की आय इमॅजिन माय सन who got his education, he's got a job, he's okay now. And me, I'm retired now. पूण when we were in college, आमचेर प्रेशर आशिल्लो ताजेर कितलोसो चड प्रेशर ताजेर आसा आनी आतांचे नवे जनरेशन आनी चड आसतलो. सो म्हाका दिसता की पेरंट्स शूड सीट अँड डिस्कस विथ द किड्स. बाबा तुका कितें करपाक जाय. यू कॅनॉट पुश एवरी पर्सनॅलिटी थ्रू अ सेम मोड. कळ्ळें न्ही. प्रत्येकाले एस्पिरेशन ताजी जेनेटीक फॉर्मेशन वेगळी आसता. सो वी हॅव टू सीट विथ देम अँड वी हॅव टू आस्क देम वॉट यू वॉन्ट. आनी तुका मुखार कितें जावपाक जाय. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी लकीली गोंयांत त्यो चडश्यो ना सुसायड्स, कमी आसा. बट रेस्ट ऑफ इंडिया गोंयांत गोंयची भुरग्याची ना पूण गोंयांत ऑल्दो हाका आमच्या सद्याक निटाचे आनी हाका कंपेर तरी आसतना एक जाली गोंयांत. नीट जेन्ना हें जालें तेन्ना एक भुरगो जालो आनी प्रेशर हँडल करपाक जायनासतना ही कमिटेड सुसायड. पूण हाजे परस ते आमचे बिट्साक जातात त्यो जर पळयल्यो ते हांगचे न्ही ते भायले पळोवपाक गेल्यार सेम. म्हणल्यार ते कॅनॉट कोप अप दॅट प्रेशराचे कडेन कोप अप जावपाक शकना. ताका एकूच आसा, गव्हर्मेंटान कावन्सिलिंग सेंटर्स वाडोवपाक जाय आनी ताजे उपाय ना. कितें आतां पयलीं कितें जालां, पयलीं वी हॅड अ जॉयंट फॅमिली. घराक कोणी नाल्यार कोणी आसताले जाणटेले आनी दे वर स्मार्ट इनफ टू नो म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसता. आतां इट्स अ न्युक्लियर फॅमिली. आवय बापूय दोगूय जाण गेलीं, सगळीं घरा कडेन आसा भुरग्यांक. आनी ती आतां भुरग्यांक रॉंग फिडबॅक दिवपी एलिमेंट चड जाल्यात सोसायटीक. कितें आनी कोणाक टायम ना न्ही आतां. ओके. सद्याक परत हांव तेच म्हणटा की देशातले सिच्युएशन, गोंयचें सिच्युएशन, यूथ आनीक विद्यार्थी सामके आपले आतां प्रखरपणान आपल्याक जे कितें मांडपाक जाय ते आतां मांडपाक लागल्यात. गव्हर्मेंटाचे क्रिटिसिजम करपाक लागल्यात. दुसरे वटच्यान आमचे हे सिच्युएशन म्हणटा की तवो तापिल्लो आसा आनी बाकीचे पॉलिटिकल हे ताजे आपल्यो भाकऱ्यो भाजपाक तयार जाल्ले आसात. हे जर सगळे सिच्युएशन पळयलें आतां 27 विजयान तर अशें म्हणल्यार आज जर हे जालें इलेक्शन जालें जाल्यार बीजेपी वता ती खरी खबर असो विजय सरदेसाय म्हणटा. ना सॉरी ते बीजेपीकय खबर आसा, तांकांय खबर आसता. सो ताजे दृश्टीन तांणी मोर्चेबांदणी स्टार्ट केल्या. ताका लागून तो विजय म्हणटालो की पयलीं आमकां दिसतालें की डिसेंबराक इलेक्शन जातलें म्हणून. आतां ते पयले आजची सिच्युएशन पळयल्यार ते डिसेंबराक घेवपाचे हातूंक ना, मनस्थितीक ना. ते चडान चड लेट कितले जातले ते पळोवपाक. सद्याक गोंयची स्थिती, गोंयचे शिक्षणीक धोरण, परिस्थिती आनी ओवरऑल सामाजीक आनी विद्यार्थी किंवा यूथ हाजे बद्दल तूं कितें म्हणटा? आसा तूं तांचे कडेन कॉन्टेक्ट आसा? हांव कॉन्टेक्ट आसा. आय कॅन फील इट. सी देर आर, एज आय हॅव टोल्ड यू इन माय लास्ट दिस थिंग ऑल्सो, की आतांचे भुरगे पयलींच्या भशेन येना. कॉलेजीक गेलो आयलो तांचें वाचन आसा, दे मूव अरावंड अँड दे नो एवरीथींग. तांकां सगळी खबर आसा कितें चलता तें. आनी जेन्ना तुगेले इंडिव्हिज्युअल एक्सप्रेशन जेन्ना अशी गळचेपी करता लायक दीस गव्हर्मेंट इज डुईंग, सो दीस इज नॅचरल. आनी ही अशीच जर चालू उरतली उरली जाल्यार 2012 जेन्ना गोंयांक परिवर्तन जालें, काँग्रेस सरकार गेलें, बीजेपी सरकार आयलें, तेन्नाय बी बाकीच्या लोकांनी बीजेपीक सपोर्ट केलोच. पूण एक यूथय बी सामको प्रखरपणान फुडें येवन ताणें म्हणलें बीजेपीक सपोर्ट केलो. तांचो एक आशिल्लो की हे कितें चल्लां तें आमकां आनी आमकां करपाचें ना. सो सद्याक आतां 15 वर्सांनी एक तप जावन फुडें गेले आहा. सो परत अशें कितें जाता अशें दिसता तुमकां गोंयांत? डेफिनेटली जातलें, अनलेस काँग्रेस परती फुटना जाल्यार कितें. बट म्हाका दिसता आनी परती फुटपाचो. परत तोच म्हजो हे सद्याचे जे गोंयाचें ओपोजिशन आसा ते केपेबल पर्याय दिवपा सारके आसात काय म्हणून? पर्याय ना तरी सद्या कोणा कडेन ऑनेस्टली. बट म्हाका दिसता आतां की ह्या फाटी गोंयांक नवे लोक येतले. ओके. जे पळय डिफेक्ट जाल्या पळय न्ही, आय थिंक दे विल बी फिनिश्ड. चडशे डिफेक्ट जाले ते लास्ट एक टायम फिनिश जाल्ले, आनी एक डिफेक्शन जालें.
कितें करतले आतां बट ते 11तले 8 जाणांक लोकांनी घरांत हाडले, धाडले सामकें. पूण परत तातूंतल्यान हे जालें, आनीक डिफेक्शन जालें. पूण आतां म्हाका दिसता न्यू जनरेशन वील थिंक व्हेरी वायजली. ओके. कितें आनी म्हाका दिसता लोकांनी आतां MLA कडेन वचपाक पयलीं सांगून एक एफिडेविट घेवपाक जाय की आपूण इलेक्ट जाल्यार डिफेक्ट जावचो ना म्हणून. नो अदर वे. कायद्यान ताका हे काय ना. सो हाजेर आमी हे करतात की एक आमी ह्या साश्टीकाराच्या माध्यमांतल्यान एक मुद्दो प्रकर्शान लोकां मुखार मांडटात की कितें जाता तें गोंयचे बऱ्या खातीर जावपाक जाय. जर कितें जर हांगा सद्याक चुकता जाल्यार तातूंत बदल जावपाक जाय. हे फकत आमी गोंयच्या हुस्क्यान म्हणटात. आनी जर ते आतां करपाक जर नवे भुरगे ताका जेन झी म्हणटात ते जर फुडें आयिल्ले आसात ताजे इतले आनीक बरें सिच्युएशन नासतलें. एक तर सद्याक जे कोण वेवस्था सांबाळटात तांणी सुदारचें, ना जाल्यार कितें फुडें कितें जाता ताजे परिणाम सोंसपाक तयार जावचे. इतलेंच म्हणटात आनी मी चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.